आमचे समुदाय एक भोळादीक समुदाय तरी पूण आतांच्या दिसांनी आमकां अस्क जाल्ल्या बरें भोगता जाल्यार हाका एक कारण कितें म्हळ्यार आमचे थंय आसचें एका तराचें बे कित्याक म्हळ्यार आमी शिकपी आमचे थंय बरें मन आसा बरें काळीज आसा. पयत पुस्तकां सांगचे बरोबर होसया ग्रंथाच्या 4 वाक्य म्हणटा म्हजी परजा गिन्यानाच्या अभावान नाश जाता. सुमीन जेसो सामात्वाच्या 10 अध्यायांत 16 आनी 17 वाक्यांत म्हणटा लोकां लागीं मनशां लागीं जियेत आसतना सोरपा बरें तुमी चतूर जाय आनी ह्या दिशेन आमच्या सौर मुखेल्यांक चतूर करीचे बरे मुखेले करीचे म्हणल्यार उद्देशान आमी ह्या कार्यक्रमा मुखांतर एक निधी स्थापन करता आनी ह्या निधी मुखांतर आमच्या मुखल्या दिसांनी आमच्या सर्व गोळी परिशद संध्यांक तसेच इतरांक एक बलिश्ठ मुखेली करणं आमचे हे समुदाय सगळ्या समाजांत फर्ज जळचे बरें जावंक आमी मुखली आमी मेटां काडटले. हांकां तुमचो हर एकल्यांचो आज आयिल्ल्यांचो आनी तुमच्या सगळ्या सैर्यदारांचो इश्टमंत्राचो सगळ्यांचो आमकां सहकार जाय. तुमी सगळ्या ह्या खातीरच आमी बऱ्यांतले बरें सगळे स्फूर्ती दिवचे तसले मुखेल सैर्य आमी विंसून काण हांगासर उलोवंक तांकां आपयलां. हे सुरवात मात्र मुखल्या दिसांनी आमचे समुदाय बळवंत जावं दी तुमच्या सहकारान तुमच्या मिनतेन आनी तुमकां सगळ्यांक स्वागत सुस्वागत स्वागत.